João Paulo II हाका बेटचो अवकाश म्हाका लाभलो. त्या वेळार हांव रोमांत शिकोवन आसतना सुमार 2000 इसवेंत सकाळींच्या 8 वरांच्या मिसाक थोड्यांक तो आपयतलो. सिस्टरां ते ऑर्गनायज करतलीं आनी तांचे पैकी एक फावटी म्हाका असो अवकाश मेळ्ळो. कोपेलांत ताच्या प्रायवेट चॅपल वा वैयक्तीक ताणें मीस बिटोवच्या कोपेलांत मिसाक सांगात दिवंक. बाबसाहेबाक तो वळू पार्किन्सन्स पिडा आसली. थोडे फोटे आमी पळयता. दिंबीर आसचे, तोंडांतल्यान लाळ गळची, हात खामचे. तो हांगासर दिंबी घालनासता जाल्यार हांव ह्या कुशीन बसून आसलो. लोक कित्याक गाय ह्या मनशाक पळोवंक बेटोवंक हारीन येता म्हणलें सवाल घेवन हांव गेल्लो त्या मिसाक. आपल्या स्वंत पांयांनी उबे रावची थांक नातली आनी उलोवंक उतरां सुटनातलीं, उलयिल्लें समजनातलें त्या पिडे निमती कश्टांनी म्हणल्यार बरी मीस सांगतलो. आनी तशेंच कितें शर्मावन दिला, कितें संदेश दिला म्हाका आजू उडास ना. तरी कशें मीस भेटयलां आनी कशी मिसा तयार केल्या तें चित्रान मात माजून वचोंक ना. कपेलाक आयिल्लोच सुमार 20 मिनटां भर दिंबयेर हातापांयाच्यो गांठी दूख जिवांत बळ ना जाल्यारय मिसाच्या पयलें दिंबयेर मौनपणी तयाराय. इसल्यान लाळ गळटा, कोण एकलो ताका पुसता, तरी पूण मागणें करचें, तयाराय करचें हो मनीस रावयना. ताची तयाराय जाली. ताच्या उपरांत हाता धरून उखोल न्हू ताका न्हेसोवन जाल्या उपरांत तो मीस भेटयता, शर्मावन सांगता. आनी जाल्या उपरांत परत भायर येवन बसोवन मिसाक कोणें सक्कडांनी पात्र घेत लागीं तांकां बेसांव दिवन आतां ती एक कोंद दिवन धाडटा. आनी म्हाकाय तसलो एक अनुभव जालो. निमाणें तो मरण पावल्ल्या वेळार एप्रिलाच्या 2 तारखेर हांव आसलो. त्या वर्सा 2005 इसवेंत लोक ताची निर्जीव कूड पळोवंक 17-18 वरां उबे रावन लायनीर रावल्लीं घडितां. आनी त्या रोमांतल्या शहरांत सक्कड कारां बसांची वेवस्था बंद करून लोकांनी पांय वाटेन येवचें, हारीन येवचें ह्या मनशाच्या निर्जीव कुडीक पळोवंक. निमाणी एक दिश्ट घालूंक ती 1 या 2 सेकुंडां मात मेळची तितली दिश्ट घालूंक 17-18 वरां राखून रावल्लीं ते पळयता आसतना. आनी ताच्या मरणाच्या वेळार तरणाट्यांनी आनी सर लोकांनी इटालियन भाशेन बोबाट मारली, सांतो सुबितो, तक्षणच सांत म्हूण पासारात, बेगीनच सांत म्हूण पासारात म्हणून बोबाट मारली. आनी आमकां असल्या सांताक घेवचें भाग मेळिल्लें. आनी ताका सांत म्हूण पासारतनाय ताका आनी जुआंव पावल दुसऱ्या ताका आनी जुआंव 23व्या सांगाता सांत म्हूण पासारतनाय तेंय भाग म्हाका मेळिल्लें एप्रिलाच्या 27 तारखेर. आनी अशें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हज्या सवालाक जाप मेळ्ळी. ह्या लोकाक ह्याच्या मनशांतय प्रत्येक जावन युवा जाणांक आनी भुरग्यांक, व्हडांक तशें ल्हानांक, पिडेस्तांक ताचे थंय कित्याक आकर्शण गे म्हणून. दीस वेताना ल्हान भुरग्यां बरी जाल्लो. म्हाका एक उडास आसा. प्रत्येक जावन सादारण ताचें निमाणें म्हूण दिसता ह्या आदल्या मोर्चा आदल्या आयतारा, ह्या एक आयतारा पयलें इराकाचेर धाड घालूंक अमेरिकान सर वेवस्था केल्ली. अमेरिकाचो अध्यक्ष बुश बाबसाहेबाक मेळोवंक आयिल्लो. सद्दाम हुसेनाक मेळोवंक हाणें कार्दिनालाक धाडिल्लें झुजांक खरी नाकात म्हणून. तरी हे आयकोंक ना. अमेरिकाच्या अध्यक्षान धाड घालीच. आनी त्या वेळार त्या आयतारा दीस धाड घालच्या पयलें ताणें दिल्लो उलो, कोण हें झूज आराम करता ताणें देवाक, चरित्रेक आनी आपल्या कोशेरदाक लेख दिवचें पडटलें म्हणून. कोण हें झूज आराम करता मार्चांत म्हूण दिसता तें
2003 इसवेंत भोवशा म्हाका आतां उडास. आनी नीज जावन इराकाचेर धाड गेल्या उपरांत कितले रक्तपात, कितले वाळ आनी कितले देसवाट आमी पळयले आमच्या दोळ्यांनी फाटल्या वर्सांनी. तवळतावन आज पर्यंत ह्या संवसाराक सुशेग म्हणी आसा गी. चरित्रेतावन आमी कांय शिकता गी. आमी हेरांनी केल्ल्या चुकीतावन शिकल्याव जाल्यार बुदवंत मनशां. हेरांच्यो चुकी पळोवन शिकनासतना आमी त्याच फंडान पडल्याव जाल्यार हेड्डांतले हेड्ड आमी. आनी तसल्या हेड्डपणांत आतां आमचो गांव, आमचो संवसार जियोवन आसा. देखून असल्या काळोखांत भरलेल्या, द्वेश ओंगतेल्या, क्रूरपणाच्या वातावरणाक 100 वर्सां जल्म तसो जावन 100 वर्सांची जन्म शताब्दी आचारशीतना हो शांतीचो दूत आमकां परत सोम्या कडेन ओडटा. ताणें म्हणलीं उतरां ताका पापसाहेब जावन नेमाक केल्ल्या वेळार, भियेनाकात, जेजू क्रिस्ताक तुमच्या काळजाचे दारवटे उगाडा म्हणून. आनी कोणें सक्कड जेजू क्रिस्ताक तांच्या काळजाचे दारवटे उगडले गी तांच्या जिवितांत क्रिस्त प्रवेश जाला, शांती समाधान आयलां. आनी कोणें ताका दारां दांपल्यांत तसल्यांच्या जिवितांत अजुनी एक तराचें पोकळेपण आनी मेळेपण दिसता. आमकां क्रिस्तांवांक एक बरी मेलफांत सोडून गेला. आमच्या भुंयचेर ताणें पांय तेंकल्यात. आमच्या ह्या गांवांत ताच्या स्पर्शान नांवालां घडल्यांत आमी जाणाव, आमी ताका साक्स. त्या वेळार आमच्या गांवांत थोड्या कर्म्यांनी केल्लें उडास आसा तुमकां जावंक पुरो. बाबसाहेबाच्या पिंतुराच्या तोंडाक शेणुकां वयल्लें. आमच्या खिऱ्यांत किन्नेगुळींत बाबसाहेबाचे पिंतुरां घाल्लीं आनी थोड्या मनशापण होगडायलेल्यांनी शेणाचे मुदे व्हर ताच्या तोंडाक दवरले. उपरांत ते सोदून काडले आनी तांच्या वर्णांत काडयलें. मनीस आजून जिवंत आसात, पूण तांच्या दोळां मुखार हो बाबसाहेब सर्गी राजांत बापाच्या समोर आसा, जेजू सांगात आसा, सांत जाला आनी ताच्या मारिफात अजापां घडटात म्हणलें स्पश्ट. बाबसाहेबान तो खंडीत शिराप घालचो न्हय, तांचेर मालदिसांव मागचो न्हय तें आमी जाणाव. आलियागाक वचोन ताणें एकाच म्हयन्यान वचोन बोगशिल्ले घडीत आमी पिंतुरांत पळयल्लें आसा. आनी ताका लागलो गुळो ताणें व्हरून फातिमांत मरयेच्या कुरोवाचेर शिरकोवन दवरला. आजून तो आसा. मरयेन म्हाका बचाव केलें, कित्याक त्या दीस फातिमाच्या फेस्ताचो दीस, मेयाची 13, 1981. 2-3 वर्सां आदीं एक दीस आलियागा गुपितपणी एक फुलांचो बुको घेवन वातिकानाच्या भितर इगलो. वातिकान भितर इगलो, सर्व पळयणारी भक्तीक भितर येवच्या बरें गेलो आनी बाबसाहेबाची समाधी खंय आसा थंय वचर फुलां धरतना कोणाक ताची वळख मेळ्ळी आनी सुखास थंय तो नपयस जालो. कोणेंय एकल्यान ताका विचारलें, तुंचुमो आलियागा? वय ओप्पालो. जैलान तावन भायर आयिल्लो, फुलांचो तुरो हाडून बाबसाहेबाक मान करूंक आयिल्लो. मनीस केदळा बदलता. ताका शिक्षा दिल्ल्या वेळार, ताणें सूख केल्ल्याक ताका नास केल्ल्या वेळार, ताका गळपास दिल्ल्या वेळार वा ताका शूट करून लगड काडल्या वेळार मनीस सूख केल्लो बदलता. ताका बक्षिल्ल्या वेळार, तसो मोग केल्ल्या वेळार. आमी ह्या समाजेंत आसलेल्यांनी प्रत्येक जावन क्रिस्तांवांनी असलो एक संदेश द्वेश वंगतेल्यांक दिजय. मनशां मदें बेसां करचें, देसवाड करचें, उलोवप उलोवन लोकां मदें पागोर बांदतेल्यांक एक संदेश आमी दिजय. हें देवाक मानवना, हें मनशाकी मानवना. आमी मनशांनी एकामेकाचो मोग करून बोगशिल्यार मात्र हांगाचेर देवाचें राज स्थापन जाता. आनी असलें स्थापन करूंक ताचें दूत जावन आमकां हर एकल्या धाडलां
म्हणलो हो शांतीचो संदेश आमी हर एकल्याच्या काळजाक पावय जाय. आनी ह्या पासत मोगाच्यानो पवित्र वांजेल बरो करून वाचून नियाळ करून मागण्यान तो वाचून बापसाहेबा बरीच मिसांत दिंबेर पडोवन ताका तयाराय करून आमी आमच्या सोम्याक स्विकार करूंक काळीज मन नितळ घेवन आयल्या जाल्यार आमचे थंय आमचे मारिफात देवाची कृपा वाळटली. आमकांय सांतीपणाचो मान आल्तारीचो मान परगट मेळना तरी देवाच्या जिविताच्या पुस्तकांत खंडीत तो आसतलो म्हणलो म्हजो बरवसो. देखून ह्या सांताची जिणी जावं आमकां एक प्रेरण आनी ताचे मारिफात आमी ह्या संवसारांत जाय पुरतें बरें करन ह्या संवसारांत कितें बाळवता देवाच्या दोळ्या मुखार कितें उरता तें मात्र प्रतिपादन करूंक उखलून धरूंक देव आमकां फावो करूं दी. तुमकां सोमेस्तांक ह्या सांजेर हांगासर आयिल्ल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी सोम्याची बेसांवां आमचेर मागता.